प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 18वी चीट 21 ते 35 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा? सिमोन पेद्रू जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, सोम्या, कितले फावटी म्हज्या पेल्याक म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 फावटी लेगून? आनी जेजू ताका कितें जबाब दिता? 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. जेन्ना हें आमी देवाचें उतर आयकता, आमचे भितर कितें जाता? कितें आमचे भितर कितें चिंतना येतात? जेजू कितें म्हणटा? 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 60 आमी बोगसूंक जाय. ज्या मनशान म्हाका वायट केलां, म्हजी चूक आदारल्या, म्हजें नांव पिड्यार केलां, और म्हाका म्हजें बाट बेसांग घेतल्यान सगळें कितें वायट केलां म्हज्या जिवितांत, तांकां हांवें 70 फावटी 60 बोगसूंक जाय एका दिसान. आनी जेजू कितें म्हणूंक सोदता आमकां? तो म्हणटा, जो लोक ताज्या राज्यान आसात, जो लोक ताका आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण मानला, जो लोक आपूण म्हणटा जेजूचो पाटलावदार, त्या मनशाक बोगसणें दिवपाची गरज. भाव भयणीनो, आमी आयकता की जेजू सांगता की जो लोक बोगशिता तो खरेंच तांकांय बोगसणें मेळटा. मार्कूचे 11 चिटीन 25 आनी 26 वडीन कितें जेजू म्हणटा? जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तेन्नाच की आमकां सुर्गीचो बाब आमकां आमची पातकां बोगशिता. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिना तेन्ना देव आमकां आमची पातकां बोगशिना. आनी कितें जाता? जेन्ना देव आमकां बोगशिना तें कितें जाता? आमकां सगळें देवाचें जें बरें आहा तें, देवाची बेसांवां, बरी सावूद, आमच्या भुरग्यांक, आमचे फॅमिलीक जें बरें जावंक जाय देवाचें, तें आमी सगळें ब्लॉक करता, आमी आडको करता तें बेसांव मेळपाक. आनी भाव भयणीनो, आमी सदांच सोजमता की मागणें करून आमकां सगळें देवाचें मेळटलें. वय, मागणें कसलें? भावार्थाचें. पूण कितें घडटा? आमी मागणें करता, पूण एके भाशेन आमच्या पेल्याक आमी बोगशिना. केन्नाय घोव बायल एकामेकाक बोगसिनात. घोव बायल ओ पाय माय आपल्या भुरग्यांक बोगशिनात. ओ भुरगीं आपल्या पाय मायक बोगशिनात, आपल्या सासूपायक बोगशिनात, आपल्या शेजाऱ्यांक बोगशिनात. कामाच्या जाग्यार खूब लोक आड येता, आपल्या साहेबा वयर बोगशिनात, कोण आपले बरी काम करता तांकां बोगशिनात. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना खरेंच आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार, खरेंच आमी म्हणटा आमी जेजू आमचो दोनी आनी सोमी, आनी आमी जेजूच्या नांवान दुसऱ्यांक जे आमचे वयर आड येतात तांकां आमी बोगशिना, तेन्ना आमीच आमकांच त्रासान घालता. कित्याक देवाचें कसलेंच बरें जायना, देंवचार येता आनी आमच्या जिवितांत सगळें पाड घालता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बोगशिता तेन्ना कितें जाता? देव आमकां बोगशिता आनी सगळें देवाचें बरें जें आमकां जिवितांत देव जेजून घडलां खुर्सा तें आमकां फावो जाता. पूण जेन्ना आमी बोगशिना कितें जाता? देवाचें सगळें बंद जाता आनी देंवचार येता आमच्या जिवितांत आनी सगळें पाड घालता. जें आमी हात लायता ताका सगळें कांयच बरें बेसावन येना, कसलेंच बरें फायदो जायना आनी आमी सगळें आमच्या जिवितांत पाड घालूंक वेता. आमी काम करता, आमी कश्ट करता, पूण आमी बोगसणें दिना म्हणून आतां आमकां जें आमी करता तें आमी आमच्या शक्तीन, आमच्या जिवितांत आमच्या ओन आमी देवाक केन्नाच देवाचो आदार केन्नाच आमी मागता, पूण देवाचो आदार आमकां मेळना. कित्याक? तें बोगसणें ना म्हणून. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तनाचेर आमी नियाळ करता, जेजू आमकां म्हणटा 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7 आमकां गरज. ज्या लोकांनी आमकां वायट केलां, कोणें आमकां आमचो जीव काडपाक आमकां तयार जाल्लो जाल्यार मनीस, आनी आमकां देवान तार साल्वार केलो जाल्यार तरी आमकां त्या मनशाक आमी बोगसणें दिवंक जाय. ताका आमी 7 पावटी न्हय, 2 पावटी न्हय,
पूण 70 पावटी साथ तांकां आमी बोगसोणे दिवपाची गरज. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयज ह्या शिवड तमानाचेर आमी नियाळ करता, हें जावन आसा आमचें मागणें. जेजू, तुजो आदार, तुजी कृपा, तुजो मोग जो तुवें म्हाका खुर्साद दिलो, जेन्ना तुवें मोडलें खुर्साद, सायबा सगल्यांक तांकां बोगसी. म्हज्या बापा सगल्या लोकांक, हे ज्या लोकांनी म्हाका इतले त्रास दिले तांकां बोगस, कित्याक ते नको कितें करतात ते. आनी आयज जेन्ना आमी जेजू भाशेन तो हें म्हणटा, ज्या लोकांनी आमकां त्रास केला तांकां बोगशिता आनी म्हणटा, बापा बोगस तांकां, कित्याक ते नको आहले कितें ताणें म्हाका केलां म्हणून. तेन्नाच की आमकां सगलें देवाचें बरें फावो जाता. आयज हें करपाक आमी फुडें सरोया. हांव तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.